Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mansi. Happy birthday to you. Go. Very good. Yay! Clap, 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 clap. Yay! Clap, clap, clap. ये गला. Good afternoon. Actually आम्ही रेडी झाली ऑफिसान वचपाक. तुमकां काल सांगलेलें म्हणून काल वचपाचें आसलें. सो काल आमचो प्लॅन कॅन्सल जालेलो. एक स्टाफ नासले आमचे. ताका लागून आमी वचपाचें आसली. न्हू रे? सो आज आयला ते आमी फ्रांसीस म्हणटालो 11 या म्हणून 11 करून करून फ्रांसीस 12 पर्यंत बिजी उरलो आनी 12 मागीर रेडी जावन आसली सो आमी रेडी जाता रेडी जाले हांवूय रेडी जालें बायकूय रेडी केलें वचपाक लागून फ्रांसीस रेडी जालो सो बाय रडून रडून सोमतें न्हिदलें सो परत प्लॅन कॅन्सल हय रेडी जावन बसला आता केन्ना या म्हणटा केन्ना या सो आतां बाय न्हिदलें म्हाका म्हणलें आतां आमी ऑफिसान वयचें ना न्हू भाभीक सांगलेलें न्हाणोवपाक येता तिका लेट यो म्हणून सो आतां म्हणटा आतां आपय तेका आतां कोणाक न्हाणोवपाक तुका आपयता आनी म्हणटा फ्रेंडाक न्हाणून घेतलें बाय न्हिदला तसो उठलें की पळया भाभीकूय आपयलें की न्हाणयलें की आमी सांजची कितल्यांक या रे आई न्हाली बायक न्हाणवलें बायक गरम केलें तूं न्हाली गे बाय वयता म्हणटा हांव न्हालें आतां आतां हो कितें म्हणटा ना हें खंय भाभीक आपय खंय न्हाणोवपाक आनी तुमी वता न्हू ना बायकूच घेवन वयतली गे सांजची उदवता उदक दवर कोणाक आपोव आनी कोणाक न्हाणोवनी मागीर बाय कोणाक न्हाणोवनी गे ते उठताले रोखडे तुवें आपय तो न्हांवना तेका न्हाणोवं ना गो ते रोखडे उठताले हय सो पळया सांजचे वयतले आमी ऑफिसान कित्याक वयतले ते आजून तुमकां सांगना मागीर सांगता कांय ना बारीक सगळो प्लॅन आहा कितें तर चलो आतां हांव परत केलं सगळें ना ना पॅक करूं ना पॅक करता आतां हांव रेडी जालें परत ड्रेस चेंज करता सांजचे वयता हो बायकूच घेवन वयतली गे सो हांवूय चेंज करून घेता जेवता बिवता बायक न्हाणलें की मागीर सांगता विचारा कितें जालें जिजू जेलीक गेलो कितें जालें कितें जालो सोनी दिदी आनी जिजूक जेलीक घातला खंय कोणें खंय जेलीक जेलीन घातलें हय मागीर व्हिडिओ घे आगवादा जेल गेल्ली तेजो सो चेंज करून घेतलें हांवें सोमतें आनी आतां जेवतलें म्हटल्यार बायची न्हू पॅच हें करून दवरलेलें मातशें बोर बी मोव जावं म्हणून सो अशें शिजता शिजोवनी म्हाका हेजे खातीर याद येयली धाकटो बायचो कुकर आजून दितालें सारकें करून रिपेर करूंक म्हणल्यार दिवपाकूच येवना तेजें सिटी लायली न्हू सगळें उदक भायर येता आज जेवण स्पेशल कांय ना नुस्तेकार कितें काळचे बांगडे आसले ते मसालो लावन ते भाजले आनी नुस्तेकार येतल्यान येवन गेलो कळोकूच ना सो कांय ना आज पळया तेणें कशें कितें केलां कालचे बांगडे आसले मसालो लावन ते भाजले आनी आज स्पेशल कितें केलां तेणें भेंड्याची भाजी केलां सो कडी तेका हांवें केलां हेजी सुकी मोतयाळी आसता पळय थंयची कडी केला पळय दिसता तुमकां ही सुकी मोतयाची कडी केला मातशें ट्रीक दिलें का हांवें म्हणजे हें कर म्हणून कांदो टमाटो अशी बीन आनी मोतयाळी बरी धुवन घाल म्हणून मिरसांग वाडटा आमी जशी की मसालो काडटा पळय तशें सॅलड करून दवरला सॅलडाक हांवें ताका सांगलेलें फकत मीठ घालनाका म्हणून सगळें बाकीचें सगळें केलें सो जेवण रेडी आहा जेवता आमी बायचें उदक बॉयल करून दवरलेलें फ्लास्क ते धुयता फ्रांसीस तर म्हाका सांगलें पळय सोनी दीदीक आनी जिजूक जेलीन घातला म्हणून तेजेर म्हाका याद येयली सोनी दीदीक कोणें तर कमेंट केल्लें कमेंट सॉरी सांगलेलें दिसता की आमच्या ब्लॉगान आपलें नांव घे म्हणून चिराग म्हणून म्हापसासन चिराग म्हापसासन खंय सो आपल्या ब्लॉगान नांव घे म्हणून सांगलेलें सो हाय हांव दिसता रे दिसता रे ना ना तूं असो करून दवरलो हांव दिसचें ना जालें कसो उलो चिराग हाय सोनी दीदीक जेली घातला रे आगोर जेली आसा थंयचे म्हाका कॉल केल्लो एक्चुली ओके दीदीन म्हाका कमेंट केलें सांग म्हणून हाय हाय दीदी जेलीनसून येयली की म्हाका कॉल करा कितें जालें सो चल चिराग हाय कसो आसा तूं म्हापसासनच खंय म्हापसा हय ओके तो भायर सरलें मी हांगा न्हू आमचें मातशें लिकेज जातालें ह्या भैया कोन्ना सो हांवें कितें मातशें वायट सिमेंट घालून दवरला बेश्टें टेम्पररी आनी हांगा सगळें न्हू ब्लिचींग पावडर घातलेलें आनी मातशें नॉर्मल अशें घासून घेतलेलें मागीर परत मातशें हें करून सो तें उदक वचून वचून मातसो शळगो येयल्लो सो मस्त लायला ब्लिचींग पावडर आतां पावस ना न्हू बरें आहा बाबा टाटा बाय न्हिदोन परत उठून न्हावन बीन रेडी परत बाबा डॉनल्ड डक जाला तूं आयज डॉनल्ड डक दिसता तू न्ही जेमेन ना गो तरी पूण ओगी हाय कर रे बाबा सगळ्यांक हॅलो कर आगा रे पॉल अंकल सो चलो वयता आमी भायर कपडे घालून न्हिदेलेले परत घातना उठून न्हाणून जेवण बीन सगळें रेडी आतां सो आतां आमी आयला हांगा हांव केक करपाक केक घेता हांगा सो पयलीं डार्क फंटसीचे फ्रँचायज आसला आतां बंद करायचा आमचे बेकर्स पळोवया कशें केक कितें आहा तें घेता आनी
वयता मागीर कित्याक लागून केक घेता कितें तें तुमकां मागीर सांगता दुकान असो केक घेतलो आनी नांव घालून घेता आनी वयता फास्ट फ्रांसीस बसला हितून गाडयेन बसला बायक घेवन केक जाय रे म्हाजे बाबा केक जाय डार्क फंटसी हा पळय तेंच्यानी बंद केला आनी MJ बेकर्स केला पळय टेस्ट करून पळोवपाची कशी आहा दुसऱ्यान घेतला खंय तेंच्यानी बंद केला खंय असं शिफ्ट जाला म्हणून केकी पळोवपाक बरें दिसता त्यांच्यात काय कितें कशें खबर ना बाबा केक खाऊया हॅपी बर्थडे करूया केक MJ बेकर्स बाबा हॅपी बर्थडे कर बाय हॅपी बर्थडे हांव सायडले केकूच येयले ते बरें आमकां लागीं पडटा खंय चलया मरे हॅपी बर्थडे करूया मरे आमी एक्चुअली उद्या वचपाचें आसलें बाय न्हिदले तेन्ना पूण बायकचे फेवरेट बर्थडे हॅपी बर्थडे पूण बर्थडे वयता आतां चलो सो आमी आयला आतां ऑफिसान पावली आतां वयता आमी कित्याक येयला हांव ऑफिसान आनी केक घेतला तुमकां कळ्ळें आसतलें कोणाच्या स्टाफाचो बर्थडे आसा म्हणून पण बिलेटेड बर्थडे करपाक येयला आमी बर्थडे पयर जालो आमकां खबर नासलेली तो दनपारां शंकरा कडेन पेस्ट्री धाडून दिल्ली आनी ते मागीर हाफ डे गेले न्हू रे सो आमकां येवंकूय जालो आनी गाडी नासली सो उरले आमचे काल येवंक ना न्हू ताणें एक्चुअली आमी प्लॅन केलं काल येवपाचें कितें जाल्यार काल ताणें हॉलिडे घेतला ते आसतलो काले उरले सो काले उरले सो आयज आमी येयला ताका विश करपाक मिस्टर विश करूया एक केक कटींग करूया म्हणलें सो ती आमच्या हातींतले करता न्हू सो ताका एक बारीकशी केक कटींग बिलेटेड बर्थडे सेलिब्रेशन करूया आनी वचया मागीर आमी बेगीन वचोंक जाय परत गाडी वयतली मरे टूर कित्याक पिकअप टूर परत आमच्या पपाय जाल्या मरे हांगा झाडाक पया सुकलेले हांव सांगलें जावचें ना म्हणून परत जाले ते हांगा आतां माती मेळना न्हू ताका बारीक बारीक बाबा आमी खंय येयला रे हॅपी बर्थडे करपाक येयला न्हू दिदीचो हॅपी बर्थडे टू यू तू कर मरे ओके बसला कित्याक रे बाबा आमी ऑफिसान येयला आनी हे भायर बसता आमचे तांकां स्टाफांक लसता खंय रे वतो कोण वतो कोण कोण तो दादा तो कोण देतो दादा तो तुझो दादा खंय दादा खंय रे ऑर्डरच्यान ब्रिफींग चल्लेली सगळे डिटेल कितें तें सगळें एक्सप्लेन करतालो फ्रेंड्स तेच्या ऑफिसाचें सगळें कितें कितें टुराचें कितें कितें तें सगळें उदयच्यान हाफ एन आवर जालें मिटींग काबार तांची हांव आनी बाय न्हू कॅबिनानूच बस फ्रांसाचेर चॅरार बसलेली सो आतां म्हटलें मानसीचो म्हणजे 2 स्टाफ आहा मानसी निकिता आनी शंकर सो केक घेवन येयले आनी बारीकशें गिफ्ट सो आतां बारीकशें केक कटींग करपाचें आनी वयतले आमी मागीर पकडू ए समज पकड शंकरान वाट लायली केकीची हां स्ट्रेट पकड हां लेख्या तुझ्या सो मानसीचो बर्थडे ते बेलेटे बरे ते विजा म्हणटा हांवच कट करता ती कपावली जाता बर्थडे हय हॅपी बर्थडे करूया ती विजा हांवें कट केल्या यो निकिता कट करशी बीन ती डायरेक्ट ना सामने केकीचो सामको कट करतले पयलीं हॅपी बर्थडे करूया तू स्टार्ट करूया न्हू बाबा हॅपी बर्थडे कर आम्ही त्याला केव्हा होतं हॅपी बर्थडे करा हॅपी बर्थडे करा चलो स्टार्ट करा हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे डियर मानसी हॅपी बर्थडे टू यू गुड गॉड ब्लेस यू हॅपी बर्थडे टू यू दिसता काय खबर नाही पहिली आप केला मरे केक चॉकलेट पहिली फर्स्ट टाइम वाव बाबा टेस्टी हा टेस्टी नाही घेऊन या दी दी म्हणत रावतले मागीर आता बेस्ट लायला ओके असं बरं बाबा दीदीचे बर्थडे आहे तू केक खाता बोला तो बाबा डाडो दितलो येते पळयता रे तेका पुरो सो जालें कटिंग ते आपल्याकूय लाय म्हणटा पळय केक
इसका कैसे लगा? हाँ बाय तू हॅपी बर्थडे कर दीदीक मरे दीदीक गिफ्ट दे घे दीदीक दे दीदीक या आपण घेतालो पळय हां तो काढून दे हां दीदीक दे दे हां व्हेरी गुड हात दे रे दीदी दीदी हात दे राईट हँड हॅपी बर्थडे व्हेरी गुड किती केला रे तुम्ही ते काय चॉकलेट हां सतीश ओके चला हां जरा केक कडे आता निघताले माशा जय मेला सो सांजच्या टायमार च्या बीन पिल्या आमी सगळी टी व्ही पळोवपाक वतला हांवें म्हटलें इल्लें अशें सगळ्यांक म्हणजे अशें हाती बीन सगळें आहा शंकर बीन आमी सो आमकां इल्लेशें फ्रेंच फ्राय करता सो ह्या दिसांनी हांव सांजचें कांयच करपाकूय पावना म्हटलें आतां मातशें हें इजी जाता न्हू आनी खावपाकूय मातशें बरें बाई एक दोन खावंक शकता पळय ताका चड दिवचें ना फ्राय करतलें आनी तेलान म्हणून चेप हांवें हांगा असं अशें कट करून घेतलो हे पण तुमकां कळ्ळा आसतलें कसले स्नॅक्स करता ते हांव फ्रेंच फ्राय करता सो 4-5 बटाटे घेतला धुयला आनी ते टिश्यू पेपरान घालून सगळें सुकोवन घेता किचन टॉवेलान ड्राय करता आनी फ्राय करून घेता सो तोपर्यंत गरम करून तेल गरम करता आनी हें सुकयता तेल घालता फ्राय करता थोडे 2 बेश्टे टायमपासाक लागून खावपाक गावतले हे बायक जस्ट कितें तरी येयला ऑर्डर बायचे ब्लिंकीटसून बाबा ओपन करे कार्ड आहे कार्ड माम करता करता खेळा ज्युनियर रिंग आता ताका कळपाक जाय ताका घालूंक कळटा काय ना पळोवपाक जाय ना बाबा ओपन कर अबे बाईक हे टॉयज ऑर्डर कर बाबा घाल तितून घाल हे घाल फर्स्ट घाल मरे ताका ते वयले टॉपर जाय लाय मरे बाबा हे बाय हे घाल हे लाय घाल हे बाय घालता सगळे घालले बाबा घाल लाय घाल एका घाल बाबा तितून घाल मरे हांगा घाल मरे ते घालपाचें रे ते इतून घाल अरे देव कळना बाबा इतून घाल बाबा हातीक घालपाची न्हू ती इतून घालपाचें खंय रे बाबा हांगा घाल हय इतून घाल घाल बाबा बाबा हे घाल हे पळय बँगल्स घाल हे पळय अशें घालपाचें हे पळय आनी घाल सगळें घाल हे घाल बाबा हे घाल बाबा किती घाल व्हेरी गुड घाल अरे देव कळना रे बाबा बोटू रे बाबा आमचो बाबा घाल मरे घाल व्हेरी गुड ये क्लॅप ये क्लॅप ये घाल घाल हां ते घालपाचें पयलीं घाल बाबा ऑरेंज पयलीं घाल ऑरेंज बाबा ते पयलीं घाल हे पयलीं घाल कशें रे बाबा हे हातीनसून सोड न्हू ते घाल पयलीं वेरी गुड ते घाल पयलीं हे सोड हे दोन्ही जायना रे बाबा दी गे ते अरे देवा ऑरेंज घाल पयलीं आगो दोन्ही हातीन धरना गो हे घाल पयलीं अरे देवा घाल बाय दोन्ही हातीन कशें घालतले गो तूं एकच घाल मू कशें जातलें जायना न्हू हे घालूंक जाय पयलीं बाय रॉंग रेड घाल ऑरेंज घाल पयलीं ना रॉंग हे घाल पयलीं ते घाल हे रेड घाल ते ऑरेंज घाल पयलीं हां आतां रेड घाल अरे देवा सारकें घातलेलें आं तुजो काळो पांय दिसताय व्हेरी गुड आतां येल्लो बाबा ये रॉंग येल्लो घाल मागीर ऑरेंज घाल ये ऑरेंज घाल व्हेरी गुड आतां रेड घाल लास्ट घाल सारकें घाल बाबा घाल मरे पडटा रे
रेड घाल तर ते अशा टाइमपास करता सारखे घालना अजून काय नाही का पण करता प्रॅक्टिस ट्राय करता हा व्हेरी गुड माझं बाबा सारखे घालता सारखे ना रॉंग ऑरेंज फर्स्ट रेड काढ बाबा तो रॉंग